मंगळार 12 सप्टेंबर भाग्यो दाखवार मारयेचें भोव पवित्र नांव. मुखेल बोल. सगलो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. नियाळाक आदार. देवान आमकां जायती गिरेस्तकाय दिलोली आसा. जायती बरी मनशां आपली गिरेस्तकाय गरिबांक दिता. आदार नासलोल्यांची सेवा कोत्ता. देव असल्या मनशाचेर आपलो आशिर्वाद घालता आनी अदीक गिरेस्तकायेन भोगता. सांजेच्या वेळार लिजन ऑफ मेरी संस्थेचे वांगडी अनाथ भुरग्यांक भेट करूंक गेल्ली. थंय एक 14 वर्सांचो भुरगो आपली खबर सांगतालो. वडील सिस्टर आसा ती बरी न्हय, आपल्याक मारता आनी आपलो मोग करिना. अशें रागान सगळें वायट तिचे वयर सांगतालो. सगळ्या वांगड्यांनी ताका समजायलें कशे तरेन सिस्टर्स तांचो मोग कोत्तात, जेवण खाण फावो कोत्तात. आनीक इतलें सोंपें न्हय तुमचो परामोस करून. घरांत 2 भुरग्यांक सांबाळूंक खूब कोश्ट, पूण ती तुमचो कितल्या जाणांचो सांबाळ कोत्तात तें सांगलें आनी ताचेर हात दवरून मागणें केलें. उपरांत तो भुरगो शांत जालो आनी आपली चूक मानून घेतली आनी सिस्टरी लागीं माफी मागली. जेजू ह्या संवसारांत आसतना जायत्या पिडेवंतांक बरी केली. जायती पिडेस्त जेजूक भावार्थान हात लावन बरी जाताली. जेजूचो वावर चालू दवरून म्हाका आनी तुका कायदो आसा. जेजूचे हात जावन आमच्यान जायते बरें करूंक जाता. आमी जायते फावटी दुसऱ्यांक बरी उतरां उलोवन तांचे पासत कितेंय तरी बरें करूं येता. जेजूचें जिवीत मनशाचे सोडवणे पासत जालें हें आमी विसरता. म्हजो थाराव. म्हज्या हातान कोणाचेय तरी जिवीत खुशाल करूंक हांव वावुरतलीं.